हांगासरल्यान आता हे रोड जे खणल्या पळय हांगासर कितले विलेज आसा अंदाज? पळय आमी कॉमेर्स खंय जाल्ले मोयकाडो आमचे शांतादुर्गा टेम्पल राज्यात हॉटेला कडल्यान हेवटच्यान आमी सारखे आजावेदो फार्म मोयकाडच्यान सरोन आमी ओलवाडो जे पळय सेंटराक 3 रस्ते जाला थंय कपेल आहा थंयच्यान आमी सावळीचो रोडूय दाखयलो. वो रोड 4 म्हयने जाले खणून आयज खणटाक आनीक 8 दिसांनी परती पायपां घालतात आनी 15 दिसांनी दुसरे केबल लोटतात. म्हणजे हे वर्सभर केबलूच लोटूंक उरले. हे करतलो कोण? प्रश्न हो जाला. पूण आयज हे होण्या पडले पळय अर्दो रस्तो नाच जाला अर्दोच रस्तो उरला. फाल्यां कितें जातले? हे होण्या पडले तितून उदक भरलेलें आसा. कोण बाबडो तर एक चेडू ना चेडो धाकटो भुरगो तर गेलो एक्टिवा घेवन मोटरसायकल घेवन गेलो आनी ते होण्यान तर पडलो आनी मोडलो. हेचो जबाबदारी कोण? आता काल थंयसर राज्यात हॉटेला कडेन 2 जाण पडले. हे दिवाळी आहा. हेका जबाबदार कोण? हेका कोण जबाबदार पळय तो पीएनच्या लोकांक हे इलेक्टेड मनीस आहा जो सालिगांव मतदारसंघान हाडलेलो. कित्याक हे रोड पीडब्ल्यूचे रोड हेका कोण नासतना केले. हेचे कमिशन कोणे खाल्ले? रस्ते अशेच होणे सोडून ते पैसे कोणे खाल्ले हेचे ते आमचे पिलेंच्या लोकांक कळोंक जाय. कित्याक आयज आमचे हांगा वच कालांगूट वच पोरवरी वच रस्ते इतले बरे आसा फक्त आमच्या पिलेनूच रस्ते काबार. हे कित्याक लागून? आमचे पिलेंचेच रस्ते काबार कित्याक केल्यात ते आमकां कळोंक जाय. आनी ह्यो पायपां पळय कोणाक गेल्या ह्यो पळय केबल पळय कोणाक गेले तेवूय सांगूंक जाय. जेन्ना तांकां तर विचारूंक वचत तुमकां डेव्हलपमेंट नाका. सारी आमकां डेव्हलपमेंट जाय पूण हे न्हू. म्हाका एक विचारपाक आसलें जेन्ना हांगासर हे रोड खणटा तेन्ना पंच मेंबरान हांगासर मिटींग आपोवन सगळ्या लोकांक सांगपाक जाय की ना? सांगूंकूच जाल्ले ते जालें सांगूंक जाय न्हू. ओके. कसले डेव्हलपमेंट जाता? कसले कितें जाता बाबा? खंयच्यान वयता कितें वयता कसली पायपां वयता केबल कसले वयता तें सगळें सांगूंक जाय. तेचे पयलू कोणें सांगूंक जाय. हे पीडब्ल्यू रस्ते कोणाक पडटा? एमएलएक पडटा. पंचायत ते खंयचे इंटरनल रोड पूण हे पीडब्ल्यूडी रोड पळय आहात ते कोणाक लागता? ते सरकाराचे. ते आमदाराक सांगनासतना जालें. हे आमदारांक पयलें सांगूंक जाय बाबा हे आमी करता आनी 8 दिसांनी पुजता. आमदारूच ना वणे उरले पूण तो ना. हें कितें? थँक्यू. आता हे पावसान आमकां हे प्रॉब्लेम आमी फेस करता. इवन जिमान सुद्दां हेच प्रॉब्लेम जाताले. समज आमी स्कुटरीन वयता आमच्या फुडल्यान गाडी वयताली इतलो धूळ येतालो इवन चलोवंक सुद्दां जायना आसली. जवळ आता हे 6 म्हयने जाले आमी प्रॉब्लेम फेस करता. हांव मागता पीडब्ल्यूडीक कन्सर्न ऑथॉरिटी जो कोण ऑथॉरिटी आसा ते बेगीच्या बेगीन रस्तो हे करता. सध्या तरी रबल घालून आनी रोलर करून हे करपाचो रस्तो आनी पावस सोंपल्या उपरांत इमिजिएटली डांबर घालून फिनिश करपाचे कंप्लीट. म्हणजे लोकांक जो त्रास जाता पळय तो हे करपाचो. सो आनी कोण विलेजेस? आनी एक सांगपाचें म्हणल्यार जोरे तर हेजेर हे 15 दिसां भितर सोल्युशन काडलें ना जाल्यार आमी जितले पळय गांवचे लोक आहा हे सगळे लोक पीडब्ल्यूडी ऑफिसांत वचून बसतले. कित्याक आमी सोडचे ना. आमच्या लोकांक त्रास जाता. हे आमच्या गांवच्या लोकांक त्रास जाता. सगळे पीएनचे रस्ते फोडून उडयल्या. आमी जोरे तर 15 दिसांनी करिना. आमी येयले भितून पीडब्ल्यूडीच्या ऑफिसांत वचपाचे. काल पावस इतलो पडलो लोकांनी इतले त्रास काडले. काल इतलो पावस पडला आणि रेड अटल हे दाखोवन सुद्धा लोकांनी इतले त्रास काडला पळय काल त्या रोडा खातीर तेन्ना सांगपाचें ना. इतले लोक फॅक्टरीन वयता कामांक पिल्यान तांकां खूब आनी खूब त्रास जाल्लो आसा. प्लीज आमचे एक रिक्वेस्ट आसता सगळ्यांचे की हे रोड बेगीनतले बेगीन तुमी रिपेर करचो कितें तरी करचो. हे तुमी विलेजेस पळयतात. काल इतलो पावस जालो ते आमचे वयलो रस्तो ब्लॉक जावन आख्खे गट्टर सगळे ब्लॉक जावन बाटान उदक देंवले. बाटांतले दुरीक कोणें बांदलेले ते दुरीक मोडोन सकयल्या रस्त्यार पावले. सकयलो रस्तो बोल्लो आनी आमच्या घरांनी उदक पावले. हांव उलयतां आतां शांतादुर्गाचे मातशे फुडें ते बेसिलिको होम मोयगावाडो तेजे फुडें थिंगासर आमचें घर आहा
विक्टोरिया, त्याच्या फुडें ग्रीसाचे आहा, त्याच्या फुडें टोनी विक्टोरियाचे आहा, ते सगळे उदक भितर येयले, सगळे उदक घरान लोटले भितर. याचो जबाबदारी कोण? हे पहिले काम करता आसतना हे गट्टर पहिले साफ करूंक जाय आसले आनी दवरूंक जाय आसले बिफोर दी मान्सून्स. कोणाचें काम ते आमी नको. हे तेणी कोणाची जबाबदारी कोण करता, कोण जबाबदारी घेता तेणी करूंक जाय आसलें काम, आनी हेच्या फुडें तेणी करूंक जाय तें काम. देव बरें करूं. आयज आमी जे आमी ह्या वाड्याचेर येयले, तुमी सगळे रोड पळयल्यात आनी आमी लायव्ह करताले तेन्ना रेंजीक लागून व्हिडिओ फूल लायव्ह रिकॉर्ड जावंक ना, पण हो तुमकां अपलोड करतले. पण आयज जे कंडिशन हांगासर तुमी पळयतात ह्या रोडांचे, फायनली विलेजस सफर जाता. आयज खंयचोच पंच मेंबर जावं आमचे इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह जितले आसा ते खंयतलीच रिस्पॉन्सिबिलिटी घेयना. फायनली विलेजर्स, वी आर द टॅक्स पेयर्स. आयज हे लोक बेश्टे रोडार येवंक ना. आयज खंय तरी तांकां त्रास जाता म्हणून आयज रोडार येयले लोक हे. सो हांव आमचे PWD मिनिस्टर, परत आमची पंचायत आनी लोकल MLA तेजे कडेन मागता की हे रोड जाता तितले बेगीन तांकां चलपा सारके तरी करान. इम्पॉर्टंट तें लोकांक खंय तरी बाबा मातशें चलोंक वयतले जाल्यार ते वचून रोड तुमी करून दवरूनात. कित्याक तेंच्यांनी दाखयलें की घरा फुडल्यान कशें तेंचें फोडलां. इवन तेंची सायडीची जी मायनींग एरिया जाल्या पळय ती तुमकां दाखयली फूल. अशें तुमी कंडिशन करून दवरला न्हू की लोकांक सारके तुमी मारपाचे विचार केल्ले आसा. ते तुमचे 2.5 लाख ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटांतल्यान पळय जे एक्सिडेंटल डेथ जाता ताका 2.5 लाख रुपया मेळटा ते लोकांक नाका. लोकां कडेन पयसो ते अर्निंग करता, बट तुमी तांकां स्पेशली मारपाचो प्लॅन कसो करता हो. सो रिक्वेस्ट करता जाता तितले बेगीन हे तुमी काम करून दियान म्हणून. थँक्यू. लोकांक कळोंक ना सांग, अजून गांवकारांक अजून कोणाक कळोंक ना सांग. लोक अजून खूप येवपाचो आहा, अजून कोणाक कळोंक ना. आता आमी बेश्टे वयल्या वयर येयला आनी लोक तर येत जाल्यार सगळे भरपूर येतले आनी आमी येतले PWD डायरेक्ट. प्लीज जाता तितले बेगीन तुम्ही कितें तरी काढात सोल्युशन. वन मोर रिक्वेस्ट, आनी सपोज जर हे रोड जर जाता तितले बेगीन सारके जायना जाल्यार आमचे ऑल गोवा रेव्होल्युशनरी टिमींक मागता की तेंच्यांनी हांकां सपोर्ट दिवपाचो आनी हे जाता तितले बेगीन रोड सारके करून दिवपाचें काम आमी करतले. थँक्यू.